मोगाच्या भाव आणि बहिणींनो, हांव नवसरीत गेलेलो. कित्याक गेलेलो? माझी ती अनाइनमेंटची केस असलेली. अलेक्स डिमोलाकडे फादर अलेक्स डिमोलाकडे केस असलेली. त्याने 2 वर्स लायले. म्हाका घुमयले. असे पैसे घेतले 7,000 रुपये, पण घुमयले. थंयसर हांवें कितें पळयलें, एक बोर्ड लायलेलो. कॅथलीक लोकांची कितले पॉप्युलेशन आसा सिंधुदुर्ग डायसिसमध्ये, कितले स्कूल्स आसात. स्कूलची जेवढी जागा आसा ना ती आमच्या लोकांचीच आसा सगळ्यांची. तेणी काय खरेदी करूंक ना. काय कितले पॉप्युलेशन आसा. म्हणजे पॉप्युलेशन असलं की जास्त बापसाहेबाकडे पैसे मागायचे, घ्यायचे आणि ते काय मागावं ते सगळं सोडून दिसून सगळं. हां. आणि म्हाका कितें सांगूंक जाय तुमकां, हय, तुमचे व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसात, व्हडले कॉलेजीस आसात. तुम्ही कशी स्ट्रॅटेजी करूंक जाय बाबा. सिंधुदुर्ग डायसिसमध्ये कितले लोक गरीब आसात अशी स्टॅटिस्टिक करूंक जाय. हे ना स्कूल्स कितके आसात, हे कितके आसात, पॉप्युलेशन कितके आसात, तशें ना. एका घरामध्ये कितली लोकां शिकलेली आसात, तांकां बरें एज्युकेशन मिळता की ना. तुमचे कडेन बरें एज्युकेशन आसा की पहिली पासून ते इंजिनियरींग डॉक्टरपर्यंत तुमचे कडेन एज्युकेशन आसा. तुम्ही पळोवंक जाय ह्या घरात कितले लोकां इंजिनियरींग जाल्ली आसा, डॉक्टर जावं, किंवा एखादे मनीस बाबा शिकू शकत ना, ताका कितें तरी टेक्निकल कोर्स दिलो. एखादे मनीस हुशार आसा, ताका इंजिनियर बनयलो, डॉक्टर बनयलो, अशें तुमी करूंक जाय. तेन्ना आमचो कॅथलीक लोक व्हडलो जातलो. आणि हांव आतां सांगता तुमकां, आत्ताच सांगता. ह्यो फादर अलेक्स डिमेलो ना पाप साहेबा कडेन वचून कोर्स करता. बिशप साहेबाचो कसो कम्युनिकेशन कशें जातलें आमचें हे ते. ताका माहीत ना की लोकांचो कितको प्रॉब्लेम आसा. ताका काजार तेणे स्वता काजार केले आसता ना, ताका कळलें आसतें काजार म्हणजे कितें. लोकांक शिकयता काजार म्हणजे कितें, हे ते सांगता. स्वता काजार करून पळय आनी ते बेळगांवचे चेडू कर, तेन्ना तुका कळटलें काजार म्हणजे कितें. अनाइनमेंट हे जाले, कितें नियम सांगता, हे कोर्टाची ऑर्डर मानत ना तो. म्हाका हे सांगूचें आसा. आनी तो तुमकां सांगता ऑल्विन बरेटो बिशप ब्रदर झाल्यापासून आमच्या गावात 6 महिने असलेलो. ते वाडीत 6 महिने ब्रदर झाल्यापासून ते बिशपपर्यंत तो वाडीत रावला. कितें तरी गडबड आसा. आणि तुमकां सांगता ह्यो आता जो ऑल्विन ह्यो कोण तो आपलो अलेक्स डिमेलो ब्रदर, फादर अलेक्स डिमेलो, तो पण तुमकां सांगता, तो पण बिशपगिरी सोडूची ना आपली. आता फादर अँड्रू डिमेलो बिचारो गरीब मनीस आमच्या गावात रावलेलो 15 वर्सां. ताका उडयतलो 2 मिनटात, स्वता जातलो बिशप. पण तो बिशप जर झालो, तुम्ही लोकांनी ताका 1 रुपया दिवचो ना, कुठले दान दिवचे ना. ताका सांगा जे आमचे घराघरातलो एक मनीस तुम्ही इंजिनियर बनवात, इंजिनियरिंगची डिग्री दियात, नर्सिंगची डिग्री दियात, अशें पाटलाग कराची. ह्यो देव करून सांगता. कितें देव स्वता कितें करता, देव आसा वय तो. स्वता देव समजता. लोकांक माझे अनाइनमेंट करूंक ना तेणे. 7,000 रुपये दिले, कोर्टाची ऑर्डर दिली आणि गोंयाक धाडली माझी केस. आणि म्हणता अनाइनमेंट जाता. जसो की ह्यो कितें की खूब व्हडलो मनीस आसा, देव आसा. अरे तूं कोर्टाची ऑर्डर मानना. तुका देव आसाय, तुका गव्हर्मेंट आसाय वय रे बामट्या अलेक्स डिमेलो. हां, कोर्टाची ऑर्डर कित्याक मानत नाही तू? हां, स्वताक देव समजताय. कोर्टाची अरे तुमकां कितें करूंक जाय? तुमकां लोकांक हेल्प करूंक जाय. तुम्ही कित्याक लोकांक हेल्प करत नात? हेल्प करूंक जाय ना. तुम्ही आता केस माझी कोर्टान सपलेली आसा. तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा? हे कॅनन लॉ येयलें. कॅनन लॉ तिकडे इस्रायलमध्ये एक पण नाही कॅथलीक मनीस ना. आणि जेजूक कोण मानत ना तिकडे. तांकां सांग तू कॅनन लॉ. हयसर लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व कर तू. लोकां कोर्टात 2-4 वर्सां लायतात लोकां, आणि तुमचे 2-4 वर्सां. मग लोकांची कॅथलीक लोकांची डबल का ना, डबल ज्युडिशियल प्रोसिजर कित्याक? तुमकां कळूंक जाय. तुम्ही खातात, पितात, एन्जॉय करतात, रावतात. तुमकां काय मनशांची काय ना. मनशांचो प्रॉब्लेम कितें आसा तुमकां काय ना. लॉ आता उलयलो आसतो लॉ ते इस्रायलीन वचून सांगात. इस्रायलची लोकां आसा ना, ज्यूस लोकां, तांकां सांगात. ते तुमकां सांगतले बरें कितें आसा ते. आणि स्टॉप करात तुम्ही. कळलें? फादर अलेक्स डिमेलो, हे यू आर ॲब्सोल्युटली रॉंग. फादर अलेक्स डिमेलो, यू आर ज्युडिशियल विकार, illiterate judicial car. You don't have humanity. Why I asked this? Why I came to you? Because I am Catholic. हांव कॅथलीक आसा म्हणून तुज्या कडेन इलो.
माझी चर्चची प्रोसिजर हांवें काजार चर्चमध्ये केले, हांवें कंप्लीट करूचें आसा म्हणून तुजे कडेन कोर्टाची ऑर्डर दिली आनी म्हाका अलायनमेंटची हांवें तुजे कडेन प्रोसिजर केली आनी तूं म्हणटा अलायनमेंट जायत ना, जशें की तूं व्हडलो देव आसाय. अरे ह्या जगात कुठलोही प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आणि तू सॉल्व करत नाहीत. पाप साहेबाकडे वच, ह्याच्याकडे वच, त्याच्याकडे वच. तू कित्याक पैसे घेतले माझ्याकडून? कित्याक पैसे घेतले? तुका जर माझे अलायनमेंट करूचे असले तर फ्रीमध्ये करूचे असले. त्यांना हांव म्हणतो ह्यो देव असा, पैसे पण घेताय आणि सगळे करताय, हे चुकीचे असा. ही तुझी स्ट्रॅटेजी असा ना ॲलेक्स डिमेलो, तुझी स्ट्रॅटेजी असा ना ही तू तुझी फिनिश कर. लोकांकी त्रास दिवचे का ना, मानसिक त्रास दिवचे हे तू कमी कर. देव 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 ना, ते इस्रायलमध्ये जेजू कोण मानत नात आणि कॅनॉनला तुझं का नाही इंडियामध्ये चालत ना. कळाले काय? हे स्टॉप कर. लोकांचं माझं तुवें अलायनमेंट करून गेले उडत, म्हाका काय फरक पडत ना, माझे कोर्टान काजां जाल्ले. पण आमची लोकां जी स्पिरिच्युअल लोक असतात, म्हणजे असं सावंतवाडीची लोक स्पिरिच्युअल असतात, तांकां त्या लोकांकी अलायनमेंट जाय. आता ते त्यांचे काजार जमत ना काय अलायनमेंट जाय. कित्याक चर्च नियमा पर्यंत हांव पण आसा, हांव ह्या कॅथलिक आपल्या समाजामध्ये आसा. म्हाका पण वाटता की बाबा माझे जे दुसरे काजार आसा ते कॅथलिकच्या रितीरिवाज प्रमाणे जावंक जाय. पण तू हरामखोर ॲलेक्स डिमेलो, तू माझे अलायनमेंट करत नाही. अरे बामट्या, तुका हांवें पैसे दिले, तुका हांवें कोर्टाची ऑर्डर दिली आणि 2 वरां लावताय आणि म्हणताय जायत ना पाप साहेबाकडे वच. पाप साहेबाकडे वचून पैसे दी माझ्याकडे. हे चुकीचे आसा तुझे. तू देव समजू नकाय. आणि तुझे का ना सगळे किती किती असा ना ते आमकां सगळे माहीत आहा. उलयत ना आमी. ओके बाय. व्हिडिओ चांगलो फॉरवर्ड करा, हे करा.